विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पणजी वास्को मार्गाचेर आक्षी हांगा सकाळी आनी सांजे वेळा सदांच वाहतूक कोंडी जाता। नव्या पुलाच्या कामाक लागून व्यस्त वेळार सदांच प्रवाशांक सोंसचें पडटा, अशें एका वाहन चालकान सांगलें। ह्या मार्गाचेर वाहतूक करपी लोक वाहतूक शिस्त पाळिना ते ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतात आनी हाका लागूनच वाहतूक कोंडी जाता, अशें आक्षी पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक सूरज सावंत हांणी सांगलें। आरडी एक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी बरे कशें आसले, आतां परत हे रोडाचें कितें डायवर्शन आनी कितें केलां हेंच्यांनी, सॉलीड त्रास जाता। सॉलीड म्हणल्यार पयलीं भाशेन आतां सांजचे टोटल ब्लॉक, आमी एअरपोर्टार पावना, परतून ब्लॉक ट्राफीक, थोडे गॅस्टांचे प्रॉब्लेम तांकां बेगीन आसा, फ्लायटां मिस जाता, फ्लायटांक लागून आनी प्रॉब्लेम जाता। ही हांगाच्यान ब्लॉक जाता ते कुट्टाळे अक्षय पासून ब्लॉक जाता, म्हणून हांगाच्यान 45 मिनिट्स लागता। लास्ट विकान 45 मिनिट्स हांगाच्यान क्रॉस केला हे कुट्टे। पूण कितें जाता पळय, सिंगल रोड, हे गाडयो तुमी पळयता जे आसले पयलीं सेम जाताले, हे आतां डायवर्शन करून बरें केल्ले सगळे रोडाचेर, परतून प्रॉब्लेम जाता। काम जे चालू आहा हिंगा कोर्टालीम, हिंगा म्हाका दिसता एक पीक आवर्स ज्या एअरपोर्टार फ्लायट येता आनी हिंगा चड कंजेशन जाता, ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी काम मातसो आपले जे ते व्हडले ट्रक चलता ते मातसो बंद दवरल्यार बरें जातालें। आनीक ताका एक स्पेशल टायम दिवपाचो, म्हाका पीक आवर्स हिंगा क्रश ना तेन्ना तेंच्यांनी काम करून घेवपा जाय। आनी दुसरें म्हणटा ते हिंगा आतां सद्याक आतां काम चलता तें डायवर्जन दिलां, तेजेर ट्रॅफिक जाम भरपूर जाता, कित्याक हांव हिंगा फ्रिक्वेंटली क्रॉसींग करता तेन्ना प्रॉब्लम खूब जाता, स्पेशली पीक आवर्स। आनीक दुसरें म्हणटा आतां थिंगा डस्ट पोल्युशन जाता तें म्हाका दिसता तेजेर कोण कंट्रोल दवरना। सकाळची एक पाटी उदीक मारता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण इतलो डस्ट जाता। हांव आतां मातसो रावन पळयतालो थिंगा लोक बस स्टॉपाक, थिंगा हे सायडीन बस स्टॉप आहले पेंजीम सायडीन वचपाक, ते बस स्टॉप ना, लोकांक बेश्टो स्टँडींग रावपा पडटा आनी थिंगासून इतलो डस्ट उडोवन येता। ते प्लस ते ट्रॅफीक पुलीस आहा तांकां मास्क ना, ते कितें करून थिंगा काम करता म्हाका कांय कळना। This particular junction, there's no proper policing over here. I mean, every day we struggle to cross this particular junction. I think there should be a proper, distribution that whenever they leave. Over here now you see a bottleneck being created. I think police are aware, but they should be manning that particular junction in a better manner. Doing construction work, there are several bottlenecks. Cortalim Junction, मागीर ब्रिजा कडेन, there are several bottlenecks जाल्ले कारणान गाडी वचून थंय अडकता आनी लोकांक संवय लोकांक कितें जाला की एक लायनीन वचपाक लोकांक संवय ना, शिस्त ना, एक लेन फॉलो करना, they try to overtake each other, each vehicle. जेन्ना ओवरटेकिंग करपाक वता आनी आपण फुडें वचपाक पळयता तेन्ना ऑटोमॅटिकली गाडयांची स्पीड स्लो जाता। एक फर्स्ट एंड फर्स्ट रिजन तें जालें। सेकंड रिजन आसा, देर आर सेवरल एक्सिडेंट विच ऑकर ड्युरींग द पीक आवर्स, आनी एक्सिडेंट जाल्ले कारणान व्हेकल पायल अप, म्हणजे फाटल्यान लायन लागता, लायन रोखडीच वाडटा, त्या खातीर चड जाम जाता क्लियर जावपाक। तिसरी म्हणजे देर आर म्हणजे ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क थंय थोडे रस्तो हे आसा वयर सकयल आसा आनी निवळ रस्तो सारको रस्तो ना, खडबडीत रस्तो आसा, थंय मातशी गाडी स्लो जाता। सो वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द DBL एंड PWD ऑथॉरिटीज टू लेवल दोज पर्टिक्युलर स्ट्रेच, आनी थंय हॉट मिक्स बी घालून मातशें सारकें पावसा पयलीं क्लियर करून रोड निवळ करचो।